सोच्या सुंदर ते उगम समाधानाचे या तुझ्या मंदिरात जमल्या तुका बंधूंच्या अजूच्या सौम्या दरबाराच्या पद्मोमोसो आज पोपाशिता तुझ्या येण्या रक्ता घरात तुझ्या रावण दर्शन मागता मोकळं कोललेता तुझे करीची पावो कसोम्या दर्शन लाभोया तुझे करीची पावो कसोम्या दर्शन लाभोया सुम्या मंदिर तुझे सोच्या सुंदर ते उगम समाधानाचे या तुझ्या मंदिरात समल्या तुका वंदोच्या अजूनच्या सुम्या दरबाराच्या बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसू ख्रिस्त दय म्हज्या मोगाळ भावनो आनी भयणो आयच्या दिसा जुनाची 30 तारीख आमी भगवंत लोरेसाक ह्या मंदिरांत आज ह्या थळार मान करतना एक रक्त साक्षी रोमाच्या पवित्र सभेच्या पयल्या मार्तिरांचो आमी उडास करता तांकां आमी मान करता मार्तीर म्हणटसना रक्त साक्षी म्हणटसना तांणी देवाक तांच्या भावार्थाक साक्ष दिल्या आनी देवाच्या आदारान कृपेन हें जालां म्हणून आमी वळखता तांकां मान करचें म्हळ्यार देवाकच आमी मान करचें जावन आसा देखून ह्या भावार्थान आज आमी संगता मेळ्ळ्या ह्या बलिदानान वांटो घेवया आनी भगवान लॉरेस आनी ह्या पयल्या रोमाच्या मार्तिराची विनवणी आमी मागया आमच्या भावार्थाक ती एक देख आनी ती आमचे खातीर मागतात आमी ह्या संवसारान तांचे बरी जियोन देवाक महिमा दिवंक देवाक साक्षी जावंक ह्या बलिदानांत आमी कृपा मागया एक घडीभर आमचे दोळे आमी धांपया आज आमचें जिवीत आमचो भावार्थ आनी आमचें सर्वस्व देवाक भेटयत आसतना ह्या मार्तिरां बराबर भगवान लॉरेसा बराबर देवाची कृपा आमी आज मागतना ह्या बलिदानान फावो ते परी वांटो घेवंक आमकां तयार करया आमची मनां काळजां ती करया आमचे ल्हान व्हड सुखी वळखून सुम्या लागचे एकामेका लागचे बक्षने आमी मागया संगता आमी म्हणया हांव पातकी सर्वविदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो सगळ्या उसरण सांगता मनान चिंतून तोंडान उसरण वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो घोर अपराध ह्या बसत बगे वसदां सांकवार मारी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तां आनी तुमकां बाबा भयणीनो मुझे खातीर आमच्या सर्वेस्पर देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता सर पदवीदार देव आमची काकूळट करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो आमेन. सुमिया काकूळट क्रिस्ता काकूळट Krista काकूळट सुमिया काकूळट सुमिया काकूळट महिमा
देवा महिमा देवा महिमा देवा ओसगी आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी सर्वेश्वरा देवा संचाराया सर्ववेदान देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिन असा तुझ्या तो वैभवापासून आम्ही तुका वाखता सुम्याची सुख्रिस्ता बापाच्या एका सुता सुमिया देवा देवाची शिळे तू संसाराचे पाप करता आमची पाकुत तू बापाच्या भुजच्या कोसात आमचे माने मानून घे की त्या पवित्र सांगती देवा बापाचे महिमे जेसू ख्रिस्ता एकलोच तो ईश्वर एकलोच तो परमेश्वर आमेन आमेन प्रार्थूया. बापा तुझ्या मोगाच्या उच्चान पेटोवन भगवान लोरेस दुर्बळांच्या सेवेन विश्वासी रावून आनी रक्त साक्षांचे कश्ट मरण सोसून महिमेवोन सांग पावलो ताच्या मोगा सारको दुर्बळांचो मोग आमच्या काळजांनी वाडे आनी ताच्या पावलांनी चलोवंक आमकां बळ दी आमच्या सुम्या तुझ्या पुताचे येशू ख्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुझे सुवे पवित्रात्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमोसाच्या पुस्तकांतलें वाचप. बेतेलाच्या याजक अमेझियान इस्रायलाच्या राया जेरोबोआमाक असो एक संदेश धाडलो. इस्रायलाच्या घराण्यांमध्ये आमोस तुझे विरोध मांडणी करता. देशाच्या अंताची उतरां आनीक सोसूंक जायनात. कित्याक आमोस अशें म्हणटा जेरोबोआम तलवारीन मरतलो आनी इस्रायल आपल्या देशांतावन पयस निर्वासीत जावन वेतलो. आनी अमेझियान आमोसाक म्हळें द्रश्ट्या पयस सर आनी जुदाच्या प्रांतांत परतून वच. थंय तुजो ग्रास जोड आनी प्रवाद कर. पूण बेतेलांत आनी केदींच प्रवाद करिनाका कित्याक हें रायाचें पवित्र स्थान. राष्ट्रीक मंदिर. आमोसान अमेझियाक जाप दिली हांव प्रवादी न्हय वा एक प्रवाद्याचो शिशी न्हय. हांव फकत एक गवळी आनी रुंबळ रुखाचो सांबाळणार. पूण हांव हिंडा फाटल्यान वेतलो तेन्ना सर्वेस्परान म्हाका आपयलो आनी म्हळें वच आनी म्हजे परजे इस्रायलाक प्रवाद कर. आतां सर्वेस्पराचें उतर आयक. तूं म्हणटाय इस्रायला विरोध प्रवाद करिनाका. इजाकाच्या घराण्या विरोध संदेश दिनाका. देखून सर्वेस्पोर अशें म्हणटा तुजी बायल शहरांत एक वेश्या जातली. तुजे पूत
आनी तुज्यो धुवो तलवारीने मरतल्यो. तुजो गांव मापून वांटतले आनी तूं एका अशुद्ध देशांत मरतलोय. आनी इस्रायल आपल्या देशांतावन पयस निर्वासीत जावन वेतलो. देवाचें उतर हें. देवाचे वडोपकार. सर्वेस्पुराच्यो आज्ञानीतीच्यो काळजाचो संतोष. सर्वेस्पुराच्यो आज्ञानीतीच्यो काळजाचो संतोष. सर्वेस्पुराची शिकवण बरी, जीवाची ती घटाय. सर्वेस्पुराची नियमा मोती कुसवार, नेणत्यांची ती जाणवाय. सर्वेस्पुराच्यो आज्ञा नितीच्यो काळजाचो संतोष. सर्वेस्पुराच्यो हुक्मो स्पश्ट, दोळ्यांचो उजवाड. सर्वेस्पुराच्यो आज्ञा नितीच्यो काळजाचो संतोष. सर्वेस्पुराची भेंबेरांत बोपवीर, सदांच पाळटा ती. सर्वेस्पुराचे निर्णय विश्वासपात, ती सगळी नीतीची. भांगारा प्रास, आपूड भांगारा प्रास, मौनाक दादोस कायची. मोवा प्रास, पोळयेंतल्या मोवा प्रास, चड गोडशे तुजी कायदे. सर्वेस्पुराच्यो आज्ञा नितीच्यो काळजाचो संतोष. सर्वेस्पुराच्यो आज्ञा नितीच्यो काळजाचो संतोष. उभी राहा. Alleluia, 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 alleluia. ख्रिस्त थंय सगळो संसार देवान आपणा लागीं राजे जायसो केला. ही बरी खबर परगटचे मणयारपण आमचे ताबेन सोडून दिला. alleluia, 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 alleluia. सर्वेस्पर तुमची सोवे आसो. तुमचे सोबे आसो. मातेवा परमने जेसू ख्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका येसुम्या. जेसू एक दोनीर चडलो आनी पेले दडीक उतरोवन आपल्या स्वंत शहराक आयलो.
तेदवा थोडे जण एक आरीच्या पिडेघराक ताचे काटये सुमेत जेजू सरशी हाडून आयले. तांचो भावार्थ पळोवन पिडेघराक जेजून म्हळें, धैर्य घे पुता, तुजीं पातकां तुका भोगसलीं. हें आयकून शास्त्रा मदले थोडे हो देव निंदा उलयता म्हणून आपणा इतल्या गुणगुणोवंक लागले. जेजू तांचीं चिन्नां जाणा जावन तांचे लागीं म्हणालो, तुमच्या मनांत तुमी वांकडी चिन्नां आटयतात कित्याक? खंयचें चड सोंपें, तुजीं पातकां तुका भोगसलीं म्हणचें वा ऊठ आनी चल म्हणचें? तर मनशा पुताक संवसारी पातकां भोगसूंची पदवी आसा म्हूण दाखोवच्याक आरीगराक तो म्हणालो, ऊठ, खाण घे तुजी खाट आनी चल घरा. तो उठलो आनी घरा गेलो. हें पळोवन लोक भियेलो आनी मनशांक असली पदवी दिल्ल्या देवाक वर्णूंक लागलो. देवाचे उतर हे वाखणी तुका क्रिस्ता. प्रेज द लॉर्ड. कशी आसात तुमी? बरी आसात गी? आयच्या दिसा आमी जायतो नियाळ वडोल आराधनांत केलो जेजूच्या काळजा विशयन. कसलें एक काळीज देवाचें गी जेजूचें म्हणून बिरमोतेन सुरसुरे कनवळान भरलेलें जडती करिना, पूण जेजू थंय आयिल्ल्या सगळ्यांक ती बरी जाल्यात. आनी आयच्या वांजेलांत ती तोच विशय. एका आरीगराक जेजू सरशीन हाडलें. 4 जाणांनी उखोलन, पूण ताचो भावार्थ न्ही, पूण हाडिल्ल्यांचो भावार्थ पळोवन जेजून ताका बरें गेलें. पयलें तुजीं पातकां भोगसलीं म्हणून स्पिरिच्युअल हिलींग, एक अडखळ आसूंक नजो भलायकी मेळोंक म्हणून, आनी ताका ती भलायकीची कृपा वळोवंक ताचीं पातकां भोगसून उपरांत ताका कुडीची भलायकी, फिजिकल हिलींग, उठ घे तुजी खाट आनी चल म्हणून आरीगार गेलो. फाटल्या दिसांनी ह्या वर्सान वा सुमार 12-13 वर्सां जावन हे मिसांव करता आसतना म्हाका उडास जाता, एक स्त्री एका रितीरेक आयिल्ली. तिचे पांय सुजिल्ले खंय आनी येवन तिच्या दुयेंसां खातीर रितीरेक 5 दीस आयली. आनी 1-2 दिसांनी म्हाका येवन म्हणाली, फादर हांव दुबळीं, म्हजे कडेन पयशे येनात, म्हाका चिकित्सा करूंक, म्हजें काळजान प्रॉब्लेम आसा, हार्ट प्रॉब्लेम, सो हांवें ऑपरेशन जायचें म्हळां सुमार खर्च आसा फादर. हांव एक दुबळी, म्हाका शिकापी ना आनी म्हजे कडेन पयशे येनात, खंय वचचें? देखून हांव सीदा रितीरेक आयल्या म्हज्या दुयेंकान घेवन. जेजू मनी बरें करता. हांवें सांगलें खंडीत, जेजू बरें करिनातलें काल्यां, जेजूक साद म्हणलें काल्यां कांय ना. कुर्सार सकट ताणें खिळायलां गय, पातकां पिडा शिडा देवसराक सयत पाडाव केलो. आमचे शिराप कान कुडींत कुर्सार ताणें आमकां बेसांव जोन दिलें. असलो एक जेजू, असलें काळीज ताचें. देखून जेजू विशयन आमी चड आनी चड नियाळ केल्यार इल्लो इल्लो वेळ आमचो दिसपट ताचें सगळें करसून आमी मागल्या खंडीत जेजू बरें करता. आनी तिका धैर्य दिलें हांवें, वच बाये, भिये नाका तूं. दाक्तरान कालें सांगलां ती ताची समजून, ती ताची जानवाय, तांच्या वृत्ते प्रकार ते तशें तशें म्हणटात. आनी आमी ह्या जाग जावन आमकां जानवाय देवाच्या उतरान जे आसा, जे देवाच्या कृपेची, कशें देव कृपा वळयता, आनी ही जानवाय पवित्र पुस्तकान मेळटा. सो देखून आमी हेरांनी सांगचें बरें सांगचें न्ही. आमकां आवर फिल्ड इज डिफरंट. आमचो भावार्थ आनी आमचो संबंद आनी देव ताचें उतर ना करना, देव ताचें नांव ना करिना. देखून बाये भिये नाका, माग 5 दीस जेजू घट्ट धर माग. जेजूचें काळीज हालय, तें हालोवन दी तुज्या मागण्यान
बरें कर माग म्हणलें तिका धैर्य दिलें तिणें मागलें 5 दीस दुवे कान घेवन आनी सोन लोक आलो जकडांनी मागलें 5 दिसा उपरांत शुक्रारा रितीर जाली हांव मिसा गेल्लो मीस जातस पुरा गेलीं ही आयली ती म्हणाली फादर माग म्हळें न्ही पळय येताना म्हाका चलोवंक जातालें आतां म्हाका चलोवंकूच जायना पांय आनीक चड सुजल्यात माग म्हळें जेजू बरें करता काळीसाचें बरें आसा मोवाळ सकडांक आपडलें यारी घरा की बरें गेलें जेजू हें घालें फादर म्हणटा ही म्हाका हांवें घालें करचें 5 दीस रितीर जाल्या देवाचें उतर नियाळां मागलां आनी येताना चलोवन आयल्यार तर चलोवंक जायना हांवें तिका म्हळें बाय हें घालें म्हणटना हांव वयर पळोवन हें घालें सुमया म्हणून हांव वयर पळोवन अशें दोळे धांपून वयर पळयतना देवान म्हज्या मोतीन घालें मातेवाच्या वांजलांतलें 8व्या अवस्वरांतलें एक वासाप कोडकार जेजू 5, 6, 7 अवस्वरांनी मातेवाच्या वांजलांत दोंगरा वयर प्रसंग दिवन आसलो 8व्या अवस्वरांत तो देंवोन येता दोंगरा सकयल देंवोन येताना दोंगराच्या मुळांत एक कोडकार थंयसर राखून आसा जेजूक कोडकारांक समाजेन स्थान ना कोडकारांक भायर कोडाची पिडा म्हळ्यार आमकां कोरोना येताना म्हळें हांव बॉम्बे आसलो गांवाक येताना तशेंच कोण्णी लागीं येनातलीं तशें आनी आतां ओ कोडकार राखून रावला जेजू कडेन म्हणटा तुका खुशी आसल्यार तुज्यान म्हाका नितळ करूंक जाता जेजू म्हणटा म्हाका खुशी आसा नितळ जा तक्षण बरो जालो आनी जेजू म्हणलो वस तुका वचून कोणाक दाखय पाद्रापाक ह्या जागाक दाखय म्हळें आतां हे मोसाप मोतीन आयिल्लेंच हांवें ह्या स्त्रियेक म्हळें बाये भिये नाका आज तुमी म्हळ्यार एक दीस हांगा करसितात तुमी मागलां तुमी देवाचेर विश्वास दवरला देवाचें उतर आयकतात आज तुमी मागलें व्यर्थ जायना आनी हें व्यर्थ जायना म्हणून पातयेवन घरा वेता गेल्यार जांबरो आस सांजेर जांबरो एका हप्त्यान एका म्हयन्यान एका वर्सान बरी जांबरो पूण दुबाव ना भियेवचें न्ही आनी केदाळाय तो दुबावांनी येवंक सोडचें न्ही मागचें ह्या कुरपेंत आसचें मुखार वचचें आनी हांवें म्हळें बाय भिये नाका त्या कोडकाराक जेजून म्हळें वचून ह्या जागाक दाखय हांवें एका म्हळें भिये नाका तुका चलोवंक जायना व्हडणी पयशे नाजाल्यार हांव दिता टॅक्सी कर दुवे काणगे वस तुका वचून कोणाक दाखय धाकटेराक दाखय म्हळें पाद्रापाक न्ही हांव पाद्राप न्ही धाकटेराक दाखय आनी हिणें टॅक्सी गेली हांवें कितें सांगलें तस बरी टॅक्सी करून दुवे काणगे धाकटेरा वचून मेळ्ळी धाकटेरान परिक्षा कर म्हळें तुका ऑपरेशनाची गरज ना प्रेज द लॉर्ड हालेलुया ऑपरेशन नाका खाली इल्ल्यो गुळयो काणग्यो खंय 60,000 लाख 100,000 500,000 तूं बरी जाता आनी ती बरी जाली आनी उपरांत आनी एक रितीरेक आयली आनी एक रितीरेक येताना हांव विचारलें बाय आदले फावटी काळीज काणग्यो घालें काणग्यो आयलें किडनी लिवर ना फादर हांव देवाक अर्गां दिवंक आयल्या ते 10 जण कोडकार बरे जाल्ले खंय एकलो मनी फाटी आयलो आज मोगाळ बाबा आमी देव आमचे थंय दर्शन करता जे आमी बायबलान वाचता तो जेजू 2000 वर्सां पयलीं हांगासर आयिल्लो मनीस जावन अजून आसा आज पवित्र आत्म्या मुखांत आमचे थंयची येता आज बापाच्या उजव्याक बसला थंयसर आमचे खातीर विनाती करता तुजे खातीर म्हजे खातीर कोण देवाक लागीं सरतात तांचे खातीर विनाती करच्याक तो आसा देखून आमी भियेवचें न्ही जे कितें आसा देवाक दिजे आमचें जिवीत आमचीं पातकां पिडा शिडा जे आमकां जायना म्हणून भोगता देवाक दिवया देव आमकां बदलयता ताच्या उतरांनी देव ताच्या मोगान आमकां भरता आनी ताचे बरी आमी जाता जून म्हयनो जालो जेजूच्या पवित्र काळजाचो मुखार आनी 1 म्हयनो आसा फाल्यां जावन जुलाय म्हयनो जेजूच्या आमोलीक रक्ताचो जेजूच्या रक्ताची सकत विशेष ताचें रगत घेवन मागा
ताच्या रगताक मान करा ते रगत कान घेवंक मागोवंक शिका आमी बरीं जाता आमची घरां बरीं जातात आमचे जागे बरे जातात आमची मनशां बरीं जातात तितली कृपा देव वळयता एक घडीभर आमचे दोळे आमी धांपया मागया आस ह्या पवित्र तळार आमकां देवान हाडलें देव आमचे कडेन उलयला आस्ताच्या उतरांनी आमचो भावार्थ देवा थंय आसा तो घट जावं शिवो जावं आनी भाग्यवान लॉरेस आमचे खातीर आनी हे पयले माटतीर रोमाच्या पवित्र सभेचे आज सुम्या मुखार ती आसात ती आमचे खातीर विनाती करूं तोच सुमी आमकां जाय अशी कृपा दिवं आमेन. म्हज्या भावयन म्हज्यान तुमचें बलिदान सर पदविदाद बापाक मानतात असलें सामून मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नके पवित्र सभेच्या दवाक सरेस्पर मानून घेव. प्रितीच्या बापा तुज्या पुतान धरलेली जिविताची वाट आपली करून भाग्यवान लॉरेस जमनी दंपलेल्या गोवांच्या कन्या बरी आपल्या जिवाची ह्या संवसारान पर्वा करिनासतना रक्त साक्षाच्या मरणा वरवीं महिमेवान जालो आनी पवित्र सभेक शुभम पीक दिवंक पावलो. ह्याच मनान आमी संवसाराच्या सुडवणे पासत आमचें जिवीत आतां तुका भेटोवन दिता. जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमीन. सर्वेस्परातय उबारा. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक देन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवीधरांनी सासनाच्या देवा सर काळी आनी सर ते आमी जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं
आमी तुका दिन वासूंक पावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो मागे म्हणलो रे तुज्या भक्ताच्या मनाक ही परब संभ्रमोंक तुज्या पवित्र सभेक तूं फावो करताय ताचें पुण्यवन जिवीत आमकां धैर्य दिता ताची शिकोवन आमचें गिन्यान उसवाडायता ताच्या मागणेच्या धर्मान आमकां तूं सांबाळताय देखून देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ताणी पवित्र कर मागता जावं ती आमकां आमच्या स्मयान जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले कुशेन कसमरान सुसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका आदीन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी स्मेस्त घेयात आनी खयात ही म्हजी कूड तुमचे बसत समर्पूंची तेसपरी चवान जातसताना काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसान दिली आनी म्हळें तुमी स्मेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणी कराराचें रगत पातकांचें बुकसाणें मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत हें वारवतलें हे म्हज्या उडासाक करात बावरतसो गोट परगटुया बाबा जेजूच्या मरणास आनी पुनर्जिवानपणास आमी भक्तीपणी उडास करता आनी वो जिवीत सोंडो आनी सर्वची काल सुख समर्पिता तुजे मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुणरगत सेवतल्या आमा समेस्तान पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्पर आख्या प्रतिमेचेर विस्तारलेल्या तुज्या पयस उदास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगेन बापा जेराल्ड आमच्या गोळी बापा आनी सगळ्या येजाकी वर्गा बरोबर तिका प्रतिमागांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणीची काकुळट कर तांकां आनी तुजे इश्टगतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर आमा समेस्तांची दाय कर म्हूण आमी मागता आमकां मरी देवाची माये बागेवंचो जुजे तिजो पती बागेवंत धर्मदता
भाग्यवंत लॉरेस आनी सर कळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू संगता त्यास जेजू दय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बापा सर्ववंदनानी वैभव तुका सासनाच्या सासना आमेन. भाग्यवंत लॉरेसा बरी रमाच्या पयल्या माटतेरां बरी आमच्या भावार्थांत आमी सदांच तिरुरोंक जेजूक साक्ष दिवं जायशी कृपा आनी आदार मागोवन जेजून शिकयल्ले मागण्या आमी सांगता म्हणया आमच्या बापा सगळींच्या तुझे नांव पवित्र तुझे राज समकय तुझी कुशी सगा जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पदकां बगोस आनी आमकां दाळेन पडोवन दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार दयागुण्या जिवितां सुवस्काय आमकां दी सर्गींचे भाग आनी आमचे सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे वरवशान रक्तल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळटीन सर पातकांतली सुटय पिडेशडेंतली आमकां गूण कर सैतनाच्या दुस्मनाच्या पासांतली कुतंत्रांतली आमकां निवार आनी सर आकांत आकलासांतली आमकां वाटय कित्यार सुवळकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना सुमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमांतिका शांती दिन एकवटान सांबाळ तुमची येतान राजवड चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन. सुमयाची शांती सदांकाल तुमचे सोव्या आसो तुमचे सवय आसूं. एकामेकाक क्रिस्ताची शांती दिवया. देवाची शिडी संसाराची वाट काढतेले आमची गातूक देवाची शिडी संसाराची वाट काढतेले आमची गातूक देवाची शिडी संसाराची वाट काढतेले आमकां शांती दी. भाव भयणीनो पळया सुमी जेजू क्रिस्त रक्त साक्षांक दिल्ल्या कृपे बरी आमकां आमच्या जिवितांत सदांच जाय अशी कृपा दिता तो देवाची शिळी संवसाराचे आनी आमचे बाप करता ती ह्या शिळेच्या जिवनाक आपयल्ल्यान ती सुभागी सुम्या तुजे भितरचे म्हाका फोव ना पूण तुज्या उतरांनीच म्हाका भलायकी मेळटली. सुम्या जेजू स्वागत तुका दी तुजो सागर म्हाका सुम्या जेजू स्वागत तुका
काळजान म्हज्या भर काळीचे मोगान तुझ्या जेजूच्या आणि आमच्या मोगाळ बापा आम्ही घेतिल्ल्या प्रितीमोगाच्या जेवणावरवीं भगवून लोरेसाच्या काळजां बरी आमची काळजां आमच्या दुर्बळ भाव भयणीच्या कश्टांक आनी हाल उपाद्र्यांक वगड आनांच्या गरजांक पावोवंक आमचे हात पाय सुरसुरीत कर गरिबांचे आनी अनित भक्तल्यांचे हक्क राखोवंक आमकां जागृत कर आनी ह्या हक्कां बसत कश्ट मरण लेगून सोसूंक आमकां तयार कर हे आमी मागता तुझ्या पुता जेजूचे नावी. प्रधान याजक जावन आयचे मिसाचें बलिदान आमचे खातीर भेटयल्ल्या मानादीक बाप अनिल किरण फर्नांडीस प्रसंगदार डिवायन सेंटर मुल्की हांकां तुमचे नवे आभार मानून देव बरें करूं म्हणटा. ती बाप तिमोती एसवीडी आर्चिबाल्ड सिल्वा आमचे पिर्गेसो अलावदीसिसो तशेंच मानादेक बाप मॅक्सिम नजरेत कापुचे निट्टे हांकां हांव देव बरें करूं म्हणटा. तेर्स आनी लितुर्जी जबाबदारी घेतिल्ल्या आमच्या बासिलिकाच्या लितुर्जी समितीक देव बरें करूं. आतां प्रधान याचक मानाच्यो वाती वणतले नांवां पयल्यांनी मुखार येवन तांचे कडल्यान वाती स्विकार करच्यो. मुर्दोमो थॉमस सी.जे. हुकरट्टे, थॉमस सी.जे. हुकरट्टे केरा. जेवणाच्या प्रायोजकत्वाक वंतिके दिल्ल्याची नांवां जॉय सल्डाना खतार, जॉय सल्डाना खतार, एल.आर. मरायन सर्वीस मुंबई, एल.आर. मरायन सर्वीस मुंबई, नांव नाका खतार. स्टीवन प्रिमा सिक्वेरा किन्निगोळी, स्टीवन प्रिमा सिक्वेरा किन्निगोळी. प्रिमा लुवीस सस्तान, प्रिमा लुवीस सस्तान. Sumya sada manwa
लोरेसाक मागणे हे जैतेवन मार्तिरा सान लोरेसा तरण्या प्रायरस वावर्त खातीर कठीण कस सोन जीव दिल्या आयक आमचें कालतें मागणे वर्त्या पातयेन आमी तुजे सरचें आयल्या जिवो बोवार्थ तीर बरवसो देवासोनी आमच्या बऱ्यासो करो मोग आमकां जोड दी आमच्या बेसाक सरी जावं निश्कळपण आमचें थंय परजळशें कर आमच्या सर आत्मीक आनी संवसारी वडिलां थंय कालतेपण आमी दाखयशें कर दुबळ्या धाकट्यांक पिडे शिडेन आनी कश्टान वरान आसल्याक आमच्या संग्रापा प्रमाणे आमी पावोशें कर अनभवर्त्यांक आनी भवर्तांक शेळिल्ल्यांक सर्गीचो उजवाड आनी देवाची वळख मेळशी कर तुज्या बळादेक मजतीन देवाचें राज संवसाराक विस्तारून दी आमच्या कुडीक आनी आत्म्याच्या सर गरजांनी आमकां पाव प्रत्येक जावन मेळिल्ल्या उपकारां खातीर अर्गां दितात PUC रिजल्ट बरें आयिल्ल्या खातीर विजा मेळिल्ल्या खातीर बरी सैरीक मेळोवंक काजराचें कार्य मेळ्ळें काजराचें कार्य बऱ्या तरान जाल्ल्याक जाग्याचे रेकॉर्ड बेगीनच समजल्या खातीर ते समा आंगाराची सिबां गूण जावंक जागो बऱ्या मोलाक विकूंक पाटीची गांठीची दूख गूण जावंक BP कोलेस्ट्रॉल शुगर नॉर्मल जावंक भुरग्यांचें देणें लाभोवंक कोंकली शेळ आनी ताप गूण जावंक बरी भलायकी मेळोवंक CETीन बरे मार्क्स मेळोवंक मागण्यांत पात्र घेवंक बरें काम मेळोवंक अवघडांतले राखून व्हरूंक परगांवांत वचोवंक फावत जावंक डिलिव्हरी बऱ्या तरान जावंक जाग्याचे समस्ये परिहार जावंक भुरग्यांनी हट करिनासतना रावोवंक आमाल पियोवणें साणूंक शिकपाक गामान दिवंक उसमोड गूण जावंक उगरू सुत्तू गूण जावंक कुटुंबांत शांती समाधान संतोष मेळोवंक बिझनेस बरें जावंक घर बांदूंक फावो जावंक CA एग्जाम पास जावंक ऑपरेशन बऱ्या तरान जावंक तोटांत बरें फळ मेळोवंक दोळ्यांची दिश्ट लाभोवंक बरें काम मेळोवंक कॉलेजीन सीट मेळोवंक माथ्याचे केस जडचे रावोवंक वेरिकोस गूण जावंक बरी सैरीक मेळोवंक केशींत जीक मेळोवंक योजना सफळ जावंक अडकळ्यो पयस जावंक भुरग्यांक शिकोवंक बरी मोद दिवंक प्रत्येक ते समा दोग्या भुरग्यांचो लॅब रिपोर्ट नॉर्मल येवंक एकल्या तरणाट्या स्त्रियेचें कॅन्सर गूण जावंक आनी तिच्या सर गरजां पासोवत तशेंच आमच्याय वैयक्तीक गरजां खातीर आमी मागया शेकी वावरता प्रमाणे बरी क्रिस्तांव जिणी जियोवन बागी मरण मरोन सर्गा तुजे सांगता सस्नाक देवाक ओगळसुचें बाग आमकां समेस्तांक फावो कर आमेन. आमचे बाबा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी सर्गार जाता तशीच संवसारांत जावं आमचो दीस पडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या मोक्षितांव तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां तळ्यान पडोवं दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार Salores martiram apasot vinatik क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी पोसोवच्या खातीर येसर पदवेदार देवा भगवन लोरेसान आपल्या वळवळेच्या उज्याचेर जैत वरसें तुवें केलें आमच्या अवगणाची केणां आमी पालोयशीं कर म्हूण आमी लालेवन मागता क्रिस्त आमच्या समया वरवीं सुम्याचे नावी आमचो आधार तानेर सर्गांनी संवसार सुम्या देन आयक आमचे मागणे आनी म्हजी मोग तुजे सरशीन पावोवंक दी सुमी तुमचे सोवे आसो तुमचे सवे आसूं प्रार्थुया सर पदवेदारांनी ससान देवा तुजी गुण करची सगत पिडेस कुडीनी वतून कश्टूंच्या तुज्या भुरग्यांक तूं आशिर्वादीत करताय
आणि वडा मोगान सांभाळताय. ह्या तुझ्या विश्वासी साकरांचेर तूं दयाळ दिश्ट घाल. पातकाक शिक्षा जावन रेवडलेल्या सर बांदपासांतले तांकां सोडय. मोतीची आनी कुडीची सर दूख तांचे दान पयस कर. तुझ्या गणित काकुळतेचेर पातयेवन आयिल्ल्या तांकां तुझ्या भक्ता सा लोरेसाच्या प्रत्येक मजतेन कुडी आत्म्याची भलायकी लाभय. ह्या बेसलिकान तुझ्या दैवीक सहवासाचो संतोष आनी समाधान तांकां मेळ्ळें म्हणली दादोसकाय तांची जावं दी. अशें शांती जोडिल्ली ती तुजी साकरां जेजू क्रिस्ताच्या शिकवण्यांनी देखीक प्रकारार चलोवन तुजो मोग आनी बरेपण पासारची करी भक्तिवंतां जावची येवचें आनी तुका महिमा दिवचें भाग तांकां फावो कर. क्रिस्ता आमच्या सुमया मरिफात. तुमी जेजू क्रिस्त तुमचे सवय रावो आनी तुमचे संरक्षण करूं. आमेन. तुमचे भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळू. आमेन. तुमचे मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वाट व्हरूं. तुमच्या फाटल्यान तो रावो आनी तुमकां राखो. तुमचे वयर तो रावो आनी तुमकां आशिर्वाद दीव. आमेन. आनी सर पदवेदार देवा बापाचो पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवो आनी सदां काळ रावो. आमेन. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे पाटयत मी घटाय
क्रिस्ताचे बलगण तू सोन्याचे हातीर मोगा सेवेचे प्रतिरूप जेसूचे रूप माया मोगाचे नेकीर्तन वंशाचे रूपने तू क्रिस्ताचे बलगण तू सोन्याचे हातीर मोगा सेवेचे प्रतिरूप जेसूचे रूप माया मोगाचे नेकीर्तन वंशाचे भाग्यवंता सालो रेसा लाभय तुझी ससाय कृपेवंता भक्ता जेसूच्या पाटयत मी गडाय भाग्यवंता सालो रेसा लाभय तुझी ससाय कृपेवंता भक्ता जेसूच्या पाटयत मी आसलो तू दुबळ्यांसो आदार तू पाप्यांसो दिव्यांगा सर्गीसो मारते तू क्रिस्तासो साक्षी तू रक्तासो प्रेरक तू भावार्थ्यांसो भाग्यवंता सालो रेसा लाभय तुझी ससाय कृपेवंता भक्ता जेसूच्या पाटयत मी गडाय मोगाळ पुत्रासोवे अंगार मोरी आशीर्वाद देव आमकां जेसूच्या पवित्र काळजा भुरग्यांक तुज्या दी तुजे आशीर्वाद भाग्यवंत लोरेसा आम्हा बसो विनंती कर भाग्यवंत कुर्साचे कृपेन निबर आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुत्राचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.